नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणीकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। पुराय देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान जैत जोडले। विधानसभा आजगाव रस्त्या कुशीक सापडली अनवळखी मनशाची कूड। हणजूण पुलिशेन केलो पंचनामो। मेलो की मारलो कळपाक ना मार्ग। पुलीस तपास सुरू। कारवोटकर गटान हरकत घेतिल्ल्यान मयीच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक स्थगीत। फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक स्थगीत दवरपाचो वेंचणूक निरीक्षकाचो निर्णय। एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण पुणे वेंचणुकेच्या वाठारांत जाला सगळ्यांत चड हवेचें प्रदूषण। शारी वाठारांची हवेची गुणवत्ता समाधानकारक। दिल्लीन 27 वर्सां उपरांत परतून फुल्ले कमळ। आपाची हार। केजरीवाल सिसोदिया पडले। दिल्लीन भाजपाचे जैताचे गोंयानूच माराण। भ्रष्टाचार आनी अहंकाराची हार। मुख्यमंत्री सावंत उलयले। कामाचे हायस दाखोवन मस्कताक व्हरून गोंयचे चलयेचो लैंगीक छळ। आंध्राचे मुखेल एजंटा सयत गोंयचे 2 एजंटाक क्रायम ब्रांचीन उखल्ले। मस्कतान भारतांतली आजून आसात 6 ते 7 चलयां। दिल्लीच्या पक्षांचो गोंयच्या जमनींचेर दोळो। गोंय साल्वार करपा खातीर हेर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आर्जींत येवचें। मनोज परबाचो उलो। आता खबरो विस्तारान। पुराय देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेन भाजपान जैत जोडले। ह्या जैताक लागून 27 वर्सां उपरांत भाजपान दिल्लीचो गड जिखलो। भाजपान भोवमताचो आंकडो पुराय करतना 48 उमेदवार वेंचून हाडले, जाल्यार आम आदमी पार्टीचे 22 उमेदवार वेंचून आयले। म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां नवी दिल्लींत आनी मनीष सिसोदिया हांकां जंगपुरा मतदारसंघांतल्यान हार खावची पडली। पुराय देशाचे लक्ष लागून राविल्ल्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान जैत जोडले। विधानसभेच्या निकाला उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपाक कौल दिल्ल्यान दिल्लीच्या लोकांक शुभेच्छा दीत विकसित भारताच्या निर्मितीत दिल्लीची महत्वाची भूमिका आसतली अशी प्रतिक्रिया दिली। दुसरे वटेन दिल्लीच्या लोकांनी दिल्ल्या कौलाक दिल्लीचे आदले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी येवकार दिला, तशेंच जैता खातीर भाजपाकूय शुभेच्छा दिल्यो। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्लीत 20 वर्सां उपरांत भाजपाचे सरकार आयला। भाजपा वटेन कौल दिवन दिल्लीतल्या लोकांनी भ्रष्टाचार आणि अहंकाराक हारयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले। दिल्लीत भाजपाक मेळिल्ल्या जैता उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी भाजपा कार्यकर्त्यांसयत सांखळे जैताचो उत्सव मनयलो। तशेंच राजधानी पणजेतूय भाजपा कार्यकर्त्यांनी एकठांय येवन दिल्लीत भाजपाक मेळिल्ल्या जैताचो उत्सव मनयलो। सगळ्यात पयली भारतीय जनता पार्टीचे सरकार 20 वर्सांनी दिल्लीत आयले। दिल्लीतल्या सगळ्या लोकांचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल दिल्लीत डबल इंजिनचे सरकार येवपाक जाय आसले। हाजी वाट गेली 10 वर्सां आमी पळयताले। म्हाका खूब बरें दिसता की दिल्लीतल्या प्रचाराच्या निमित्तान हांव थंय आसलेल्या गोंयकारांक मेळ्ळो, महाराष्ट्राक मेळ्ळो, महाराष्ट्रांतल्या लोकांक मेळ्ळो आणि तमाम वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यान प्रचार करता आसतना दिसतालें की हय, ह्या फावटी बी हांगासर डबल इंजिनचें सरकार येतालें। माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमचे वेगवेगळे नेते थंय प्रचार केलो। पयले फावटी आमकां भोवमतांत दिल्ली ही भारतीय जनता पार्टी कडेन डबल इंजिन सरकार आयला। त्याती मोदीजी, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे दिल्लीतले कार्यकर्ते, असंख्य नेते हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। दिल्लीतल्या लोकांचे हांव आभारय व्यक्त करता। दिल्ली सारकिल्ल्या देशाच्या राजधानीत जे सगळी घाण करून आम आदमी पार्टी दवरलेली ते स्वच्छ करपा खातीर लोकांनी ही संद भारतीय जनता पार्टी खातीर दिल्या। भाजपा आणि ब्रिटिश एक सारखेच जात आणि धर्माच्या नावान लोकांक वेगवेगळे कशे करप हे तांकां बरोबर येता। राजधानी दिल्लीत मतांची विभागणी करपाक तांकां यश आयले।
जर आप आणि काँग्रेसीन एकठांय वेंचणूक लढयल्ली जाल्यार आयज निकाल वेगळो आसता आशिल्लो अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. दिल्लीच्या विधानसभा निकाला उपरांत तो उलयतालो. वेरियस फॅक्टर्स आसा. म्हाका दिसता लोकांच्या मनान कितें आसता तें कांय कळना. आमी जेन्ना इलेक्शन कॅम्पेन करताले दिल्लीन तेन्ना पिक्चर वेगळे दिसताले. अल्टिमेटली अंडरकरंट्स, डिविजन ऑफ वोट्स बिटवीन द पार्टीज दॅट दोज कंटेस्टेड, मागीर वेरियस अदर फॅक्टर्स, मनी पावर, मसल पावर विच वॉज यूज, इलेक्शन कमिशन नॉट टेकिंग एक्शन अगेन्स्ट डिस्ट्रिब्युशन ऑफ मनी, फ्री गुड्स जे वाडटाले ते आमी धरून दिले आसतना सुद्दां इलेक्शन कमिशनान एक केस रजिस्टर करून नाशिल्ल्यो. सो अशे वेगवेगळे फॅक्टर्स आहा. पुलीस वर विथ रुलिंग भारतीय जनता पार्टी. Huge amount of money that has been put in for these elections to defeat the leadership because they wanted to send a signal to the rest of the country की आम्ही आम आदमी पार्टीक हरयले म्हणून. आणि also the fact that Congress party looked at Aam Aadmi Party as their biggest enemy as far as these elections were concerned, and they're looking at Aam Aadmi Party as their biggest enemy. All these factors are most important factors that Magadista which has played role in this defeat. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे एके चलयेक नोकरेच्या हायस दाखोवन तिका मस्तक घोरून तिचे लैंगीक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन 3 जाणांक अटक केली. ह्या प्रकरणात 2 जाणांक नोव्हेंबरांतूच ताब्यात घेतिल्ले, मात मुख्य सूत्रधार फरार आशिल्लो. ताका पयर 6 फेब्रुवारीक चेन्नयच्यान ताब्यात घेवन गोंयांत हाडिल्ल्याचे क्रायम ब्रांचीचो पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्तान सांगले. गोंयचे एके चलयेक नोकरेचे हायस दाखोवन तिका मस्कट व्हरून तिचेर लिंगीक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन 3 जाणांक अटक केली. हे चलयेक घरात कामाक जाय म्हणून सांगून व्हेल्ली, पूण थंय तिचे वांगडा मनीसपणाक लजेक घालपी प्रकार घडलो. ज्या शेखाच्या घरात तिका कामाक दवरिल्ली थंय ताणें ते चलयेचेर लिंगीक अत्याचार केलो खंय. जेन्ना ही चली गोंया आयली तेन्ना तिणें रितसर कागाळ केली. तिचे कागाळी उपरांत आमी कारवाय करून मडगांव आनी वास्कोच्या 2 एजंटांक अटक केली. सय्यद अब्दुल्ला शेख आनी मस्तान पठान खान अशीं ह्या दुबावितांची नांवां आसात. एकलो वास्कोचो जाल्यार दुसरो मडगांवचो. हे दोगूय बंदखणीत आसात. ह्या प्रकरणांतल्या मुख्य सूत्रधाराक 6 फेब्रुवाराक चेन्नयच्यान अटक करून हाडिल्ल्याचे क्रायम ब्रांचीचो SP राहुल गुप्तान सांगलें. अक्रम शेख अशें ताचें नांव आसा. आनीक 6 ते 7 चलया वेगवेगळे कडेन मस्कटाक आसात. तांची म्हायती काडून तांचोय सोद घेतले अशें ताचें म्हणणें. तशेंच चायल्ड पोर्नोग्राफीच्या प्रकरणात फोंडेच्या सचिन जोगळेकाराक अटक केल्ल्याचें राहुल गुप्तान सांगलें. She was taken to Muscat in the name of providing job as housemaid, but Muscat में ले जाके उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, उसको साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया. तो व्हेन शी केम बैक उसके बाद हमने एक FIR रजिस्टर की थी और उस FIR रजिस्टर हुई थी 17 नवंबर को, 17 नवंबर. FIR में हमने सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चीटिंग के और इमिग्रेशन एक्ट का जो वायलेशन है सेक्शन 10 वो डाला था. उस FIR के बाद तुरंत बाद हमने दोनों जो एजेंट्स थे जिन्होंने उसको लेके गए थे वहाँ पे भेजा था मस्कट में, उन दोनों को अरेस्ट किया था. उन दोनों का नाम था सैयद अब्दुल्ला शेख और मस्तान खान पठान. इन दोनों को हमने अरेस्ट किया था. ये एक वास्को का था, एक मडगांव का था. ये लोकल रिक्रूटमेंट एजेंट थे जो कि अनरजिस्टर्ड थे, इलीगल थे. इनको हमने अरेस्ट किया था और इनका जो एक जो मस्कट से जो इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था उसके लिए भी हमने सर्च किया था. उसका नाम बताया था अक्रम शेख. तो अक्रम शेख एक आंध्रा का एक इन्होंने बताया था आदमी, जिसके लिए हमने सर्च भी किया था उस समय आंध्रा में, बट वो वहाँ पे था नहीं. उसको बताया गया था कि वो मस्कट में ही है. तो ऐसे ही हमको अभी रिसेंटली पता चला कि वो चेन्नई एयरपोर्ट पे वो पाया गया. चेन्नई एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दैट ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द कंट्री एंड ही केम टू इंडिया. सो वी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी सेंट आवर टीम टू चेन्नई एयरपोर्ट. अभी 6 फरवरी की बात है और 6 फरवरी को हम उसको लेके यहाँ पे आए. उसका नाम था अक्रम अली शेख. सचिन एस जोगलेकर. ये अदानबाड़ा फोंडा का रहने वाला है. अभी प्रेजेंटली मडगांव में ये रह रहा है. उसका एड्रेस आपको इसमें मिल जाएगा, नाम और एड्रेस. 52 ईयर्स एज का है और इसके फ़ोन में ये मटेरियल पाया गया. इसमें हमारी साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया. जो जैसे ही हमको सिर्फ IP एड्रेस से डेवलप करना इतना आसान नहीं होता इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें बहुत मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, परस्यू करके, वेरीफाई करके, ग्राउंड पे जाके मल्टीपल एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया और इस आदमी को अप्रीहेंड किया गया. क्योंकि ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना बहुत डेंजरस है. जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोजेस कर सकता है वो
चाइल्ड को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। इसमें मैं फिर से आपको रिआइट्रेट करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सितंबर में जजमेंट दिया था, उसमें फिर से इस चीज़ को बताया था इट इज़ ऑलरेडी इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन में रखा हुआ है, कहीं से रिसीव हो गया, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके फ़ोन में अगर रिसीव हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिसीव हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन में आ गया कहीं से। आपको रिपोर्ट करना है उसको। फेलियर टू रिपोर्ट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर आपके फ़ोन में रिसीव हुआ है तो आपको उसको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयाक दिल्लीकार आनी ताचे पार्टे पासून मुक्त करपाची वेळ आयिल्ली आसा। फाटल्या 7 वर्सां सावन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष गोंयचे विशय घेवन झगडत आसा। तेन्ना हेर पक्षाच्या फुडाऱ्यांक आनी कार्यकर्त्यांक गोंय साल्वार करपाचें कशें दिसता जाल्यार ताणें आर्जींत येवचें अशें आवाहन मुख्य पक्षाचो मुखेली मनोज परब हाणें केलां। आयज टायम येयला खरेंच गोंयांक दिल्लीकारांच्या पार्टे पासून आनी ह्या दिल्लीकारा पासून मुक्त करपाचो। हांव एज अ प्रेजिडंट, पार्टी प्रेजिडंट, आमी हांव लोकांक सांगपाक सोदता की गेली 7 वर्सां कंटिन्युअस गोंयकारांचे जे विशय आसा, स्पेशली जमनीचो आनी आयडेंटिटीचो हो विशय आरजी घेवन चलत आसा। ह्याय फुडें आरजी तो घेवन वयतली। सो तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, स्पेशली ह्या सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचे जे कार्यकर्ते आसतले तेंच्याय कडेन मागता की तुमकां जर गोंय साल्वार करपाचें कशें दिसता, खुबशा सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यान बरो कोण ना कोण आसतलोच, कार्यकर्तो आसतलो। त्या कार्यकर्ता केन्नाय भाशणाचेर इमोशनल जाता, नाल्यार पार्टी तांकां सांगता की आमी हे भाशणां येतात, लिडर येतात, तांकां गजाली सांगतात आनी तांकां दिसता की हे खरेंच वाचयतले म्हणून। हांव सगळ्या लिडरां कडेन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन तेंच्या मागता की जेंकां कोणाक दिसता गोंय वाचोवपाचें कशें, दिल्लीकारा पासून गोंय मुक्त करचें म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी आरजीची आतां मेंबरशीप चालू जातली रोखडीच। सो त्या मेंबरशिपान तुमी जॉयन जावचे आरजी आनी ही चळवळ फुडें व्हरची। फाटलीं कितलींशींच वर्सां कंत्राटी आनी आतां कामगार पुरवण सोसायटी अंतर्गत काम करपी कामगारांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। ह्या अर्थसंकल्पा उपरांत कामगारांक 7वो वेतन आयोग लागू करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार दिलें। आमी आज सीएमाक मेळोंक येयल्ले। आनी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान सर्वीस करता बरे हेणी बऱ्या पैकी। सो आयज आमी एक डिमांड करपाक येयल्ले की खुबशे आतां स्टाफ आसा ते ऑलमोस्ट 20 वर्सां सर्वीस करून जाल्ली आसा। सो आमी ते 6 years घेता, पूण 6 पे घेता तो पेमेंट खूब बरें आनी फॅसिलिटी कांय ना। मेन म्हटल्यार रिटायर आमी आफ्टर सर्वीस रिटायरमेंट जातकीर आमकां कांय अशी फॅसिलिटी आसा जेणे करून आमी फुडले आमचे भवितव्य हें करतले म्हणून। सो आमी आज सीएमा कडेन एक रिक्वेस्ट केला की तेणी आमचे रेग्युलरायजेशन पॉसिबल रेग्युलरायजेशन नाल्यार 7 पे आमकां जो आतां चालू आहा एट प्रेजेंट पेमेंट तो दिवपाचो म्हणून, जेणे करून आमचे फुडें आनी रिटायर जातकीर आमकां खंय तरी एक बेनिफीट मेळपाचो। ह्या कारणान आमी सीएमा कडेन आमी खूब फावटी येता हांगा सीएमाक मेळटा। आयज आमी सामको रिक्वेस्ट करून सांगला, सीएमान सांगला आफ्टर दीस बजेट आमी तुमचे सारके प्रोविजन करतले कशें पॉसिबल आहा ते। त्या प्रमाणे आमी आज सीएमान आमकां हें दिल्लें आसा, आश्वासन दिल्लें आसा। तुम्ही अंडर सोसायटी हांगा सध्या आमी अंडर सोसायटी आसा, स्टाफ सेकंड बॅच आमची सोसायटीची। कितके हा टोटल आमी 465 आहा टोटल स्टाफ ऑल ओव्हर गोवा ऑल ओव्हर PWD। उदकाची पायपलायन घालपाक म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या बाजारांत खणिल्लो रस्तो माती घालून फुल्ला। मात डांबर घालूंक नाशिल्ल्यान बाजारांत धुल्ल्याची समस्या निर्माण जाल्या। ताका लागून वेपाऱ्या सयत बाजारांत येवपी गिरायकांक त्रास सोंसचे पडटा। येता त्या बेरेस्तारा बाजारांत कोटेश्वर देवाचो उत्सव मनयतले। मात खणिल्ल्या रस्त्याक लागून ह्या उत्सवा वेळार मोठी गैरसोय जातली। देखून संबंदीत खात्यान ह्या रस्त्याचेर बेगीन डांबर घालचो अशी मागणी वेपाऱ्यांनी केल्या। दिवचल बाजारांत गेले म्हाका दिसता 1 म्हयनो जायत येयलो। हे जे विकास कामाच्या नांवा सकयल जी पायपलायन वॉटर पायपलायन घालपाचें काम सुरू आसा ते PWD डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे खणून दवरला। आनी जो कितें त्रास लोकांक आयज धुळीचो जाता, आतां 1 म्हयनो जाला आमी हो त्रास सोंसता। आनी तोय बीन भर हेजो आमचो हळदी कुकुमाचो उत्सव चालू आसलो, वुमन्स फेस्टिवल, हे गर्दी आसली बायलांची। त्या बायलांनी इतकी धूळ खाल्ली आसतली, पावपाक कितें तरी एकट्याच्या पोटान गेले आसतली। तर आतां सेकंड म्हणजे आमी आमदाराक गेल्ले, आमदारान ताबडतोब तेजी दखल घेवन जे कोणाक तरी फोन मारलो आनी करपाक इमिजिएट करपाक लायले। तरी सुद्दां आयज 15 दीस जाले ह्या गोष्टीक आजून कोणी तेजी दखल घेतलेली ना। म्हणून परत एकदां आमी आतां मिडिया समोर मुखार येता आनी परत एकदां मागणी करता की ताबडतोब आमचे जे आतां हे जे फंक्शन आसा कोटेश्वर देवस्थान समितीचे तर्फे एक हांगा महापुजा सत्यनारायणाची आहा आनी तेका लागून हांगा 1,500-2,000 लोक जमता।
त्या 1,500 लोकांक परत तिथं त्रास जावचो न्हू म्हणून आमी एक मुखार आयज वेपारी वर्ग हांगासर डिमांड करता की आमदारान किंवा कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी दखल घेवची आनी हे 2 दिसां भितर आमकां हांगासर हे बरें पॅचअप करून डांबरीकरण करून दिवचें. येता त्या बेरेस्तारा हांगासर आतां आमची वार्षिक पुजा जी जाता ती आसा ताका लागून तरी हें काम मातशें घेवचें बेगीन करपाक. सोमारच्या भितर जर हें काम जर जालें जाल्यार मातशें बरें पडटलें लोकांक हांगासर येवपाक. आनी हे पळय हांगासर सायडीकच्या रस्त्याचे हेजें जाला ऑलरेडी ते सायडीक आनी हे मेन जो हांगासर रहदारी जी चालू आसता लोकांची तेच जायना कित्याक तें काय कळना. आतां हो रस्तो फोडल्यार कितें दिसतलें रस्तो फोडल्यार म्हयन्याच्या वयर जाले हो रस्तो. अजून कोण ते परत एकदा फोडून गेला ते परत आनी ताका पळोवंकूच ना हे सायडीक. बाजारान सगळं धुल्लं जाता. बाजारान सगळं धुरलं जाता. सगळ्या म्हालाची सगळी वाट लागता लोकांच्या हांगासर. लोकांच्या तोंडांनी आनी नाकांनी सगळं धूळ जे वयता. ते खातीर नाटका खातीर जे 2,000 लोक जमपाचो आसा त्या कारणान लागून सगळं हांगच्या लोकांचो हांसून जावन पडटा. तुमी काय कारवाय करूना हो सगळो दुसरो खात आमी हांगा पडलेले आसा. तेन्ना तुमी 2 दिसान काम करचें ही आमची नम्र विनंती आहा तुमचे कडेन. कुडचड्यार रस्तो रुंदीकरणाच्या कामाक कारेमड्डी बेपकेकाळ वाठारांतल्या कांय थळाव्यांचो विरोध करपी थळाव्यांक नगरसेवक पिंटी होडारकाराचो तेंको. आमदार निलेश काब्राल कोळशा खातीर हो रस्तो रुंदीकरण करता म्हूण होडारकाराचो आरोप. सगळे आरोप न्हयकारतना लोकांची दिशाभूल चल्ल्या म्हूण आमदार निलेश काब्रालाची जाप. ती अशें आपल्या प्रॉपर्टी भितर मशीन घालप. जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांकां प्रत्येकाक एक डिफरंट गोश्टी म्हणटा त्यो गोश्टी सांगल्यात. थोड्यांक सांगलां की पायपलायन घालता, थोड्यांक सांगलां की हांगा 4 लेन रोड वायडनींग करता आनी प्रत्येकाक सांगलां की आपूण तुजें कंपाउंड मोडटा तें कंपाउंड बांदून दिता. कोणाक आनी कितें आसा प्रत्येकाक डिफरंट स्टोरी सांगल्या. मेन जर तर पळोवपाक गेले जाल्यार कसलोय जर तर प्रोजेक्ट करता प्रोजेक्ट स्टार्ट करचे पयलीं ते लोक पळय जे कोण अफेक्टेड आसा त्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. सगळे पेपर हाडून लोकां मुखार दवरून लोकां कडेन उलोवपाक जाय. तांकां सांगपाक जाय की दीस इज वॉट आय एम प्लॅनिंग. हे जर तर त्या लोकांक नाका कित्याक लोकांची प्रॉपर्टी वता. बाकी कडेन रस्त्यार कोणी कितें करता जाल्यार कोण विचारना जाल्यार वेगळी गोश्ट ताका फरक पडना. जेन्ना प्रॉपर्टीन कोणाचें वता प्रत्येकाक इतली वर्साची प्रॉपर्टी ती आमी जन्म बसून नाशिल्ले. ही झाडां आसा ती इतली वर्साची झाडां तांची घरां इतली वर्साची घरां आसा तेन्ना आमी जावं बसून नाशिल्ले. हांगा इतले आमदार जावन गेले खंयच्याच आमदाराक हो रोड वायडनींग करपाचो गरज पडली ना. पूण हाका आतां इतली गरज पडली. पूण हो सगळो जो प्रोसिजर आसा लोकांक सांगून डिटेल सगळें सांगून करपाचो तो कांयच केलो ना. डायरेक्ट टेंडर काडला. आमी परतून आतां डिसायड केलां की एवरी 8 days or 10 days आमी मेळटले. कितें डेव्हलपमेंट जाता ते प्रत्येकाक एकमेकाक शेअर करपाचो. आनी सपोज जर तो आयकना जाल्यार वी ऑल आर रेडी and I am ready to support them to go to court. खंयचेय जर तर परिस्थिती आयली जाल्यार आय विल बी ऑलवेज विथ देम. फॉरगेट पॉलिटिक्स, आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. खंयच्याय हातून जर गरज हे जाली आय विल बी देअर विथ देम टील दीस इश्यू गेट्स ओवर. सगळे गांवां गेली हांव घरां भितर आसता सदां आसता पूण म्हाका कोण वयताय कितें कोण वयताय म्हाका सांगनाय. ती प्रॉपर्टी कोण आमकां कोणागे आजान दिलना ना कोण दिलना. आमगे आजान गेलो ती ही आम देण्या मेळना. तूं मुगे प्रॉपर्टी एक्वायर कोताय भितर येताय मार्किंग कोताय जाल्यार म्हाका सांगाय. तुम JCB येताय म्हाका सांगनासोन घेताय मागीर कितें कोणाय ती एक नोटीस ना कांय ना कोण येयन सांगना नाल्यार आमगे ऑनरेबल आमगे रिस्पेक्टेड MLA आहा तोय येयना. तो एकल्या घरा वयता. हांव कितें म्हणटा सगळे एकट्यान आपुयान उलय. तूं मुगे येता मुगे काल पायप मोडलें नळ उदो ना म्हाका सगळें हांवें कितें करपाचें. फातरी काडलें थिंग मुखार दोन सोंपे आलो ते मोडून उडयले. पूण म्हाका सांगपाक न्हू तूं मुगे प्रॉपर्टी बुलडोजर घाता जाल्यार. Gora's after more than 100 years before it was acquired. Okay, and Amge's view, like as he says, is not sure as to what he's saying, whether it is like road widening, what amount of pipeline. We want one proper answer, whatever, and irrespective of whatever आमकां नाका. आमचे गोर इतलो वर्सांची ते आमचे प्रॉपर्टी डॅमेज करून तूं आतां थिंग हें करपाक पळय रोड सारकी कोराय. There are so many accidents like हिंगा इश्यू never faced. पूण हुंय रोड पळय इतलो पाड जालें सगळें. So we want that thing, but आमगे एक डिसिजन we don't want this. मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक कुशीक आशिल्ल्या गटारांत गाणयारे उदक सोडटात. ताका लागून हॉस्पिटलांत यो वच करप्यांक ह्या गाणयाऱ्या वासाचो त्रास सोंसचो पडटा. तेन्ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष घालून गाणयारे उदक सोडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी मडगांवच्या समाज वावुरप्यांनी केल्या. हे पळयात दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक कुशीकच्या व्हाळांत कशे तरेन घाणयारे उदक सोडलां. अशें घाणयारे उदक सोडिल्ल्यान हॉस्पिटलांत यो वच करप्यांक नाकार हात धरून वचचें पडटा. तशेंच
हाचो दुयेंत्यांच्या भलायकीचेर बरोच परिणाम जाता. इतलेच न्हय जाल्यार हे उदक लोकांच्या शेतांनी वचून शेतांची नाशाडी जाता. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मडगांवतली बेकायदेशीर आस्थापनां सील करतात. मात अशे घाणयारे उदक सोडप्यांचेर कित्याक कारवाय करिनात म्हूण थळाव्या समाजवावुरप्यांनी प्रश्न केला. हॉस्पिटल मुखार जे डिस्चार्ज चलता सांगपा म्हणल्यार ते गेटी कडेन रावले जाल्यार कितले घाण येता ती सामकी कळटा. समजला एंटायर जो सिवेज कनेक्शन जे केल्ले आहा ते ह्या पायपांतल्यान ते डायरेक्टली नाला सोडटात आनी ह्या मागीर शेतां वयता आनी रिवर साला वयता आनी पोल्युशन जाता. आमकां जायत कडेन दूख लागता जेन्ना आमी पळयता की लोकांले बिझनस आहाय ते शटडावन करतात ऑन अकाउंट ऑफ पोल्युशन. तांकां सिवरेज कनेक्शन ना म्हण पूण सिवरेज कनेक्शन घेवन मागीर हे होलसेल सोडप हे खंयच्या वाटेन पोल्युशन जायना आतां हो व्हडलो क्वेश्चन म्हाका आहा. तुमी इंडिव्हिज्युअल जे प्रिमायसीस आहा शॉप जावं फ्लॅट जावं घर जावं हांगा तुमी सील मारता तुमी कनेक्शन घेयना जाल्यार आनी कनेक्शन जे घेयले उपरांत तोच वेस्ट काडटा आनी तुमी सामके लाट होलसेल सोडटात गटरान. सो हें पोल्युशन जायना काय म्हणटा. सो कोर्टाचे आधार घेवन कोर्टाचे एक्सक्यूज घेवन तुमी लोकांक धंदो बंद करतात आनी हें तुमी जें करता तें कितें करपाचें कोर्टान हेजेर एक्शन घेवपा नाका. हे सुरेज म्हणल्यार हो सारको टॉयलेटाचो गूग सारको हे आतां सुरेजाचे आतां हे प्रॉब्लम फातोरता आमचे केन्नाय प्रॉब्लम हे सॉल्वूच जायना कित्याक ते म्हाका खबर ना. म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जातलीं हे सुरेजाचे हे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आतां पावस काय ना आतां पावस काय पडना हे सुरेजाचो हिंगा उबो रावपा जायना. हे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी हिंगा हे सुरेजाचे आख्खे अंबाचे सोन ते आनी दुसरे वाड्यांसून हे आतां सगळे टॉयलेटाचे उदो येता हिंगा उबो रावपा जायना. हिंगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा लोक हेल्था लागून हिंगा हॉस्पिटलान एडमीट जावन आसा बट हो वास घेवन तेंचे दुयेंस बरें जातलें हांव नको. हे आमचे हेल्थाचो जो मिनिस्टर आहा तेणें हें चोवपाक जाय. हिंगा हेल्था आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आमचो फातोर्डाचो एमएलए रावता. आयज पासून हे डिस्ट्रिक्ट हे आमचे सिवरेजाचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना. आयज हिंगा आमच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फाटल्यान व्हडलो हावजिंग बोर्ड येता व्हडलो हावजिंग बोर्ड. आतां हो हावजिंग बोर्ड हिंगा इतली आतां फ्लॅटांनी लोक रावतलो हे आतां इम्पॉर्टंट. हे सिवरेजाचो हो हे हावजिंग बोर्डान हे लोक येतलो हे सिवरेजाचे हे सगळे टॉयलेट उदक वयतले खूंय कित्याक हिंगा आतां सिवरेजाचे प्रॉब्लमूच सॉल्व जालना जाल्यार हे इतले व्हडले प्रोजेक्ट फातोर्डान कित्याक लागून तुमी गव्हर्मेंट पास करता म्हाका खबर ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग मलकारणेकार. मेर्शे जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची घे म्हूण अतिक्रमणां दिश्टी पडटा. तांकां लागून मेळटा थंय लोक गाडयो थांबयता. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. ह्या सगळ्याक कोण जबाबदार अजून कित्याक कारवाय जायना खासा रिपोर्ट. मेर्शे जंक्शन ते ओल्ड गोवा बायपासाचेर खाद्यपदार्थ विकपी विक्रेत्यांची रस्त्या देगेक लायनींत अतिक्रमणां. कोण काळंगा घेवन जाल्यार कोण आडसरां विकतना दिश्टी पडटा. लोक मदींच गाडये दिसतात थंय अचकीत ब्रेक मारतात आनी रस्तो ब्लॉक करून सोडटात म्हूण यो वच करप्यांची कागाळ. अपघातांचो आंकडो वाडत आसा पूण हाचेर थळावी पंचायत आनी पुलीस मात कारवाय करपा कडेन आडनदर करीत आशिल्ल्यान लोकांच्यो विविध प्रतिक्रिया व्यक्त जायत आसात. जायते फावटी लोक पळयता की एन्क्रोचमेंट जाता ऑन दीज एरियाज where the junction कितें कोणाक तरी दिसता म्हाजे कितें वस्तू आतां हांव विकतलो म्हणून. म्हाका दिसता हो विशय आमी सेपरेट मांडलेलो आसा पूण होय विशय म्हाका दिसता घेवपाची गरज आसा की ऑल जंक्शन्स वेर देर इज सिग्नलींग सिस्टम एंड ट्रॅफिक पुलीस प्रेजन्स इज देर तेंच्यांनी नोट करपाक जाय कसले कसले एनक्रोचमेंट जाल्लेले आसा कोण कितें विकता नुस्तें जावं कोण तरी कपडे विकता टेंडर म्हणजे आमचे कोकोनट सेल जाता आनी कितें जाता हे डॉक्युमेंट करून म्हाका दिसता 500 मिटर चारी कडेन जंक्शनाचेर म्हाका दिसता हे नोट करपाक जाय आनी जे सिग्नला बरोबर ट्रॅफिक कॅमेरा जे आसा न्हू कॅमेरा फंक्शनींग हॅज टू गो सायड बाय सायड. कॅमेराचेर आमी दिसूंक शकता वॉट द न्यू एनक्रोचमेंट्स आर कमिंग. हांव आसा मेर्शे जंक्शनासून ओल्ड गोवाचो हो बायपास गेला त्या बायपासाचेर आनी तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशे हांगा रोड सायड वेंडर्स जे आसात ते कशे हांगा तेंची संख्या वाडलेली आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात कितकीशेच हांगा आडसरां विकपाची म्हणत आनी वेगवेगळे तरेचे हांगा रोड सायड वेंडर्स येवन रावतात
आनीक हेजो परिणाम जाता कितें की हे वेंडर्स हांगा रोड सायड आसले कारणान सडनली गाडी हांगा ब्रेक मारतात आनी सडनली गाडी हांगा स्टॉप घेवन रावतात आनीक तेका लागून हांगा खंय तरी अपघात जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून हांगा जो ट्रॅफिक आसा खंय तरी ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जातात. पूण हे तुमी पळोवंक शकतात की हे जे वेंडर्स आसात ह्या वेंडर्सांक लागून जेन्ना सडनली हांगा गाडयेर येवन रावतात त्यो गाडयो फाटल्यानच्यान दुसरी गाडी हाडून ताका मारूंक शकता आनी अपघात जावंक शकता. सो मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन की हेजेर बेगीन लक्ष दिवचें. एक तर ह्या वेंडर्सांक खंय तरी अशें सुरक्षीत जाग्यार अशें दवरचें ना जाल्यार हेंकां हांगासले काडचें. कित्याक जे कायदे सांगता की रोड सायड जे वेंडर्स असतात तांकां रोड सायडाक बसपाक खंयचोच कायदो अलाव करिना. जाल्यार तेणी बेगीनचे बेगीन जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तेणी लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर मेर्शेसून गौरेश गांवकर. एका गटान हरकत घेतिल्ल्यान मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक स्थगीत करची पडली. वेंचणूक प्रक्रियेक कारबोटकार गटान हरकत घेतली. देखून फुडलो निर्णय जाय मेरेन ही वेंचणूक स्थगीत दवरपाचो निर्णय वेंचणूक निरीक्षकान घेतलो. देवस्थान प्रशासकांच्या आदेशा प्रमाण हेर देवस्थानां सयत मयेच्या श्री माया केळबाई देवस्थानाची वेंचणूक घेवपाक आयतारा सभासदांची बसका आपयल्ली. वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जाली तेन्ना मतदार वळेरेंत नांवां नाशिल्ल्यान कारबोटकार गटान वेंचणूक प्रक्रियेक आक्षेप घेतलो. वेंचणूक प्रक्रिया बेकायदो आशिल्ल्यान वेंचणूक स्थगीत करची अशी मागणी ह्या गटान केली. निमाणे फुडलो निर्णय जाय मेरेन वेंचणूक निरीक्षकान वेंचणूक स्थगीत केली. एज पर गव्हर्मेंट रूल जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जालें तेन्ना एज पर गव्हर्मेंट रूल ते 14 दीस पयलीं प्रायर नोटीस दिवची पडटा की इलेक्शन आसा आनी सगळ्यांक कळोवचें पडटा की इलेक्शन म्हणून. तेन्ना आमची नांवां जेन्ना कोर्टानसूय एंटर जालीं 4 नांवां तेन्ना आमकांय दिसलें की आमकां कोर्टान जो ऑर्डर मेळ्ळी की तुमी ह्या इलेक्शनाक आतां लायबल आसा म्हणून. म्हणटच आमी त्या आमकां मामलेदारान कळ्ळें की इलेक्शन 9 तारखेक आसा म्हणून आमी भायरसून कळ्ळें तेन्ना आमी हांगाच इलेक्शनाक येयल्या. कमिटीन हांगासर केन्ना नोटीस सो मारूंक ना, डिस्प्ले करूंक ना बोर्डाचेर की इलेक्शन अमके तारखेक आहा तेन्ना हांगासर सगळ्यांनी मेळचें म्हणून. तेन्ना आतां जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करपाक जेन्ना येयले तेन्ना हांगासर आमची नांवां कॉल आउट जालीं ना. कॉल आउट तेंच्यांनी मदींच केन्ना तर ह्या 2 दिसां वचून कोर्टान जो ऑर्डर हाडला की लास्ट कमिटी आसा पळय आनी तेंचे मनीस वोटर्स आहा तेंचीच लिस्टान नांवां घातलीं आनी आमकां हांगासर हाडून जे आतां दाखयला की इतलेच लोकांनी वोटींग करपाचें. तर कोर्टानसून जेन्ना ऑर्डर आमच्या नांवार जाली आनी आमकां जेन्ना वोटिंगाचो रायट दिना तेन्ना हें बेकायदेशीर जाल्लेलें आसा. तेन्ना हेजी दखल कोर्टान घेवपाची आनी तेंच्यांनी आमची नांवां भितर एंटर जाले आसतना आमचेरूच तेंच्यांनी हो आमची नांवां परत भायर उडोवपाक लागून तेंच्यांनी ही स्टे हाडलेली आसा. सरकारान ही कोर्टाक दिता कमिटी बरखास्त करपाचो रायट नासता, गव्हर्नराक फक्त आसा आतांच्या देवस्थान कायद्या प्रमाणे. ते देवस्थान कायदेय बदलूंक जाय. ते सरकारा कडेन मागणी आसा आमचे कितें निर्णय आयकून घेवप आनी गव्हर्नराक गरजेवर ही कमिटी बरखास्त करूंक जाय. कमिटी काडून दुसरी कमिटी करूंक जाय. देवस्थान कमिटीचे इलेक्शन जावन इलेक्शन पोस्टपोन जाल्लें आसा. देवस्थान समितीन हे विशीं आपली बाजू सांगली. वेंचणूक प्रक्रिया कायद्या प्रमाण सुरू जाल्ली अशें समितीचें म्हणणें. आम्ही कोर्टान सांगलेल्या प्रमाणे आम्ही 4 जाणांची कारबोटकार फॅमिली आसा त्यांची 4 जाणांची नांवां ॲड केली आणि आमच्या 4 बाजारांनी त्या हेचेर ऑब्जेक्शन घातलें आणि ते मामलेदाराक तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन दिलें. मामलेदारान एक लेटर तांकां दिलें की तुमी खंय वयर चला म्हणून कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण आसा तेच्या कडेन चला म्हणून. सो ते गेले कोर्टान गेले, ट्रिब्युनल कोर्टान गेले आणि थंयसून तेंच्यांनी ऑर्डर हाडली आणि त्या 4 नांवांचेर स्टे घेतली आणि आमी आमचो इलेक्शन प्रोसेस हांगा चालू केल्लो आणि जे मामलेदारचे जे ऑफिसर येयले तेंच्यांनी हे इलेक्शन बंद केलें, पोस्टपोन केलें. इलेक्शन केळबाच्या देवळान घेवंक जाय म्हणून जे मेरेन इलेक्शन स्टार्ट जाला पळय हांगासर ते मेरेन ह्या देवळान जाता. हे पळय हे देवूळ रजिस्ट्रेशन आहा पळय देवळाचें ते पळय हें माया म्हणजे महामाया आणि केळबाई हे नंतर येयल्ली देवी. ताका जे कितें देवस्थानाचो कारभार चलता पळय ते ह्या देवळानसरूच चलता आणि सातेर माया. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशन टाइप कर चुका हूँ। किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन। पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है।